हांव खरो म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो किसान मोर्चा प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा आनी मये गांवांतलो एक ल्हानसो शेतकार। म्हाका आयज सांगपाक खूब दुख्ख दिसता जी आमची ही शेती आमच्या हाती तोंडाकडे येयल्ली, पण गेले 5-6 दीस जाले एक मोठ्या प्रमाणात सबंद गोंयभर हो पावस पडटा आनी हो पावस पडल्या कारणान आमची ह्या वेळार खूब लुकसाणी जाल्ली आसा की जर जेचे शेताची कॅपॅसिटी 10 खाणयाची आसली जाल्यार म्हाका दिसता आता ही शेतां पडल्या त्या हिशोबान आनी ती शेतां लुवता मळटा म्हणसर म्हाका दिसता शेतकाऱ्याक 4 खाणी सुद्दां घरान पावात काय ना पावात हो म्हाका दुबाव आसा। आता खरें म्हणल्यार हो ह्या वर्सा पावस जो आहा तो मेची 13 ते 14 तारखेक स्टार्ट जाल्लो। मेची 13 तारीख पावस स्टार्ट जाल्या उपरांत आमी शेतकार साधारण जून म्हयन्यान शेतान देवले, तरवो घातलो, तरवो लायलो आनी तरवो लावन बी ह्या वर्सा समाधानकारक पावस पडल्या कारणान आमची शेती खूब बरी आसली। फाटल्या 4 दिसां पयलींच आमचे कडेन पत्रकार मित्र येयल्ले, तेंच्यांनी हांगासर आमचे शेताची पाहणी केल्ली, बातमी केल्ली, पण सडनली ते जाल्या उपरांत जो आता ह्या 4-5 दिसांक जो पावस पडटा तो खूब मोठ्या प्रमाणात पावस आसा आनी जे आमी म्हणटात की प्रत्येक जो गांवांत जेचे कडेन शेती आहा तेणी प्रत्येकान शेती करची अशें सरकारूय आमकां प्रत्येक वेळार सांगता आनी वेगवेगळी बियाणी बी सरकार ह्या शेतां करपा खातीर ह्या वर्सा उपलब्ध करून दिल्ली आसा। जे आमचे कोरगूट खाजन शेती आहा ह्या खाजन शेती खातीर ICR रिसर्च सेंटर हेंच्यांनी गोवाधन 3 आनी 4 आनी 5 हे बी दिल्ले आमकां आनी आमी खरें तेजी बी लागवड केल्ली। खरें पळोवंक आमकां दिसलें की जे सरकारान आमकां बी दिला ते खरेखरच योग्य दिल्ले आनी तेजी बी जे पीक आसले ते खूब बरें आसले, पण आयज तें बी गोवाधन 4 आनी 5 आहा पळय हे बी अशीच तेजे पाणी भरल्या कारणान तें बी पीक आहा तें आमचें नाशाडी जाल्ली आसा। आता ह्या वर्सा सगळें वेवस्थीत आसलें आनी सडनली हे 4-5 दीस जाले पावस पडल्या कारणान मोठी लुकसाणी जाल्ली आसा। आत्तां आमचे शेतकार रोहिदास मायणकर हेंच्यांनी म्हटलां तशें की सरकार सहकार्य करता, पण त्या सहकार्यानसून शेतकार सावराना। तेन्ना म्हाजी सरकाराक परत विनंती आसा की शेतकार हो जर सुखी जातलो जाल्यार सरकाराचे सहकार्य हे मोठ्या प्रमाणात मेळचें पडटलें, तेन्नाच हो आमचो शेतकार हा जो बळीराजा हितूनसून हें आहा म्हणटा पळय तें सगळें जर वेवस्थीत जातलें जाल्यार सरकाराचो महत्वाची भुमिका ह्या शेतकारा फाटल्यान सरकारान घेवची पडटली, जेणे करून शेतकार जो आसा तो सदींच समाधानी आनी सुखी रावपाक जावं। आनी हें जर सरकारान आतांच पावल घेतलें, आतां तेजेर पावल घातलें जावं हेजेर आतांच तोडगो काडलो जाल्यार म्हाका दिसता फुडलो जे युवा पिढी आहा ही शेतान खंय तरी येवपाचो विचार करतली, नाल्यार हीच शेतां दिसता ती आनी एक 5-10 वर्सांनी हें सगळें ओस पडलेलें दिसतलें। कारण कित्याक कितूनसून फायदो ना। आयज लोकांची मानसिकता कशी जाल्ली आसा, आयज 100 रुपया मोडले जाल्यार फाल्यां म्हाका 200 रुपया मेळपाक जाय, पण शेताचो वेवसाय तसो ना। आमी जून म्हयन्या पासून इन्वेस्ट करता, पण हितूनसून आमकां फाल्यां कितें मेळटलें पळय तेजो हिशोब ना। त्या खातीर सरकारान ह्या सगळ्या गोश्टीचेर विचार करचो। एक आनी शेतकऱ्यांक जी समस्या आहा ते पशु पक्षी आनी रानटी जनावरां। आता हें भात पडला म्हणटकच सगळे तरेचे पक्षी ते भात पडला ते बसून खाता आनी अशें पडले काय ना, हे खास करून रानटी जनावरां जे दुकर बिकर आहा आमकां पळोवंक मेळटा। ह्यो ज्यो वाटो घातलेल्यो आहा पळय ह्यो वाटो सगळ्यो रानटी जनावरांच्यो, डुकरांच्यो। डुकर आता तेंकां मारपाक बंदी आहा हें आसल्या कारणान आनी ह्या भागान आतां कोण व्हडलेशे शिकारीचे मनीस नासल्या कारणान हें तरी पयलीं तरी आवाजान तरी पळटाले, पण आतां ही जनावरांय बी मनशा पेक्षा हुशार जाल्लीं आसा। तेंकां खबर आहा खंयच्या वाटेन खंयचे मनीस वयता, केन्ना वयता, हें सगळें ते न्यायटा आनी बरोबर आपल्या टायमाक जाय तेन्ना सकयल शेतान येता आनी सगळी नाशाडी करून वयता। आनी दुसरो एक विशय म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी त्या दिसा एका कार्यक्रमान म्हटलें क्लायमेट चेंजीस हे जाल्ले आसा म्हणून। म्हाजी विनंती आसा की हे क्लायमेट चेंजीसाचेर हेजेर सरकारान अभ्यास करून व्यवस्थित तोडगो काडून
आनी ह्या क्लायमेटाच्या सिच्युएशनान कितें खंयच्या शेतकाऱ्याक खंयचें बियाणें जावं खंयचें तेणी लागवड करप, खंयचें उत्पादन करप हेची जर सविस्तरपणे म्हायती दिली आनी हेचेर जर तोडगो काडलो क्लायमेट चेंजाचेर जाल्यार म्हाका दिसता हें खूब आमच्या शेतकाऱ्यांक फायदेशीर पडटलें.